बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. मोगाच्या भाव भयणीनो, मनशेच्या जिविता विशीं हांव तुमचे लागीं उलोवंक नासलो. पोर तुमचे लागीं मनशाचें जिवीत, संबंदाचें जिवीत हाचे विशीं उलोवंक नासलो. आमकां संबंदान मात्र जिवंक जाता. संबंदाची शिवाय आमचें अस्तित्व वाडना, आमकां संतोश येना, आमकां दुसऱ्यांक संतोश दिवंक जायना. आमी दुसऱ्यांक संतोश दिवचे जाल्यार आमी दुसऱ्या कडेन संबंदान जियेचें, सहकारान जियेचें, संतोशान जियेचें, सोंसणिकायेन जियेचें. तेन्ना मात्र तांची जिणी तशेंच आमची जिणी वाडटा. आमी चिंतचें न्ही ता कितें सहकार दिवचें म्हणून. तें सवाल येना. तें फटकिरें सवाल तें. कितलो ताका सहकार दिता तितलो हांव वाडटा. दिवच्यांत हांव घेतां, घेवच्यांत हांव दिता म्हूण जावंक जायना. घेवच्यांत हांव दिता म्हूण जावंक जायना. दिवच्यांत हांव घेतां. इन गिवींग वी गेट मोर. हय, हें सत. हय, आमी एक पयशे दुसऱ्या भिका मागतले दिले जाल्यार ताचे हात भरोवंक पुरो, पूण देव म्हजें काळीज भरता. बरी ना न्ही? बरी ना न्ही? ताचें पोट भरोवंक पुरो, म्हजें काळीज भरता. दिवच्यांत हांव घेतां. हय, आतां मनशान संबंदान जियेचें म्हणचें हांवें. वय तें सत. हांवें म्हणचें म्हण न्ही, तें सत. हय, तें सत. तूं म्हज्या कडेन ओपताय ना ती तुजी खुशी, पूण हांव सांगचें सत म्हण हांव जाना. वय. आतां तुज्या कडेन एक सवाल घालता, म्हज्या भयणी, म्हज्या भावा, तुज्या कडेन सवाल घालता. तुका भुरगीं आसात, वय मू? एकलोच आसा जावंक पुरो. हय, ह्या दोगां चड आसल्यार बरी. आतां तुज्या भुरग्यान खंयच्या वातावरणांत जियेचें म्हूण तूं आशेताय. तूं आनी आमी प्रायेन भरता, उतर प्राय येता, अस्कत जाता, पिडेस्त जाता, कडेक पोंडाक वेता. आमची कूड पोंडाक वेता. पूण आमची भुरगीं उरतात न्ही रे. आमी पोंडाक वेतना कसलो संवसार, कसलें वातावरण, कसली समाज आमच्या भुरग्यांक आमी दी जाय, आमच्या भुरग्यांक मेळ्ळा जाय म्हूण आमी आपशेता. तें सवाल हांव तुमच्या लागीं दवरतां, परतून सांगता. आमची जिणी वाडोवन येता, आमी प्रायन भरता, आमी अस्कत जाता, आमी पिडेस्त जाता, एक न्ही जाल्यार एक दीस आमी मरता. आमची भुरगीं उरतात, तांचो वेळ येता म्हणसर उरतात. आमी मरतना तांकां आमी कसलें वातावरण मेळ्ळा जाय, कसली समाज मेळ्ळा जाय, कसली संस्कृती मेळ्ळा जाय पूण आमी आशेता. हें चिंतलां तुवें? तुज्या भुरग्याक कसलें वातावरण मेळ्ळा जाय, कसली संस्कृती मेळ्ळा जाय, कसली समाज मेळ्ळा जाय म्हूण तुवें चिंतलां तुवें? आनी तूं तुजो पात्र आसाय जावंक पुरो तूं चिंताय म्हज्या भुरग्याक बरें शिकप मेळ्ळा जाय म्हणून. वय IAS या प्रोफेसर, या व्हडलो दोक्तर बरो जायचे, नांवाडीक जायचे म्हणून. बरें ना आसूंचें बरें. या ताणें घटमूट जायचें म्हणून. वय जाल्यार बरें. नांवाडीक जायचें म्हणून तें बरें. पूण जर तर ताका बरो समाज, ताका बरें वातावरण ना तर जाल्यार ताच्या पयशांनी तो त्या वेचीक पुता बरी जावंक पुरो. पयशांचे तुवें कश्ट आनी जोडले पयशे तो निसंतान करतालो. ताच्या पयशा वरवींच तो जैला वेतालो. कोण जाणा फासी मेळोवंक पुरो ताका. हय, तर कसलें वातावरण तुज्या भुरग्याक मेळ्ळा जाय, कसली संस्कृती ताका मेळ्ळा जाय, आनी असल्या वातावरणांत, असल्या संस्कृतींत तुजो पात्र कितें गे म्हूण आवय बापय तूं जावन आसाय, तो तुज्या रक्ताचें फळ, मांसाचें फळ. ताका कसलें वातावरण दिताय, कसली समाज दिताय, कसली संस्कृती दिताय, तातूंत तुजो पात्र कितें तुवें चिंतलां गी?
वय ताका बरें मेळा जाय म्हण चिंता आजबाय तें भोव बरें हर एक पळय चिंतातच सैमातच चिंतात आपणाच्या भुरग्याक बरें मेळा जाय म्हण बरें शिकप बरें काम बरे पयशे बरें घर बरें लग्न सगळें मेळा जाय म्हण बरें 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 म्हण त्या बऱ्यान कोणा पोकळ आसा म्हण ते चिंतिनात जर तर त्या भुरग्याक पाव तें वातावरण पाव ती संस्कृती पाव ती समाज मेळना तर जाल्यार त्या बऱ्या बऱ्यापणांतच कोणा पोकळ वचून फुटून वता आमी चिंतिना ते तर आमी दुसरे सहज बरे संगती आमी आमच्या भुरग्याक अशें येताना त्या खातीर वावुरतना तांकां बरें वातावरण मेळा अशें करी जाय संस्कृती मेळा सारकें करी जाय आनी समाज मेळा सारकें करी जाय संबंध मेळा सारकें करी जाय तांकां बरो संबंध मेळा सारकें करी जाय मागीर हांव विसरूं पुरो देखून आतांच तुमच्या कडेन सांगता एकल्याक आपणा कडेनच संबंध करूंक जाता काय एकल्याक आपणा कडेनच संबंध बरो संबंध करूंक जाता की जर तर जाता तर जाल्यार देवान कित्याक सांगलें मनशान एक सुरू आसचें बरें न्हय म्हणून एक सुरू आसलो न्ही एक सुरू आसलो न्ही कित्याक देवान चिंतलें म्हूण देवाक भोगलें मनशान एक सुरू आसचें बरें न्हय म्हणून संबंध जाय तर जाल्यार उण्या दोगांव पुणी आसूंक जाय ते गांव चौगांव 5 जाणां आसल्यार भोव बरें पूण एकलोचो आसा तर जाल्यार ताका संबंध करूंक जायना हें पिशेपण देवा समजलें हें देवान तापो ते वकात घेतले स्त्रीक ताणें रचलो वय पूण आयची जोड्यांक तें समजना म्हूण दिसता भुरग्यांक बरें 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 करतात पूण संबंध दिवंक खंय बापाय कडेन आवय कडेन तेदा असंच करता आसतना तो भुरगो म्हणलो देव जाता आवय पै गुलाम जातात तसली स्थिती घेवंक पावतात संबंध जाय तर जाल्यार एकल्यानच आसल्यार पावना दोगांनी पूण आसूंक जाय ताचे 6 जाणां आसल्यार भोव बरें न्ही जाल्यार संबंध म्हणल्यार तत्वाच येना तो एकलो मनीस एक सुरस आसतना तोच एका ताचो कुड्डो देवून पावता पिसो देव जावन पावता वय आनी ताका आसले सावला त्यो कितल्यो जाता तितल्यो दिल्यो ते जाल्यार तितलो कुड्डो जाता तितलो अहंकारान तो भरता तितले पिशेपण ताचे थंय येता ताका संबंध म्हणल्यार सतच कळना कांय मनीस संबंधाचे एक गणित आसलें तर जाल्यार फुटून पडटा तो झगडटा लढाई करता मारामारी करता हर एक गूण संबंध एक गूण जावन आसा गूण लक्षण जावन आसा रिलेशनशिप इज a quality. This quality can be entertained, can be lived only in relationship with the other. Without the other, you cannot have relationship. Can we have? जायना आमची जिणी वाडना मात्र न्ही रिलेशनशिप मेळना मात्र न्ही आमी पिशे जाता आमी स्वार्थपणान पिशे जाता आमी अहंकारान पिशे जाता आमी तुंड राय म्हूण चिंता आमी पोटकिरे देव म्हूण चिंता वय सबार कुटुंबांनी असंच जाला मागीर विसर पडना हांव चिंता म्हणजे आनीक मुखार वता चिंत्या आमी एका कुटुंबांत एकच भुरगो आसा म्हणजे द्या वय आवय बापा भुरगो म्हळ्यार भोव वर्तो देवाचें देण वय तें देवाचें देण स देण्या पैकी पयशां पैकी भांगारा पैकी सिल्वरा पैकी ताका हे वर्तें देणें जावन स भुरगो म्हजो पूत वय भुरगो ताका व्हडलें एक सिंहासन करता हांव पुरो ताका बसयता ताणें मागिल्लें दिता हांव ताणें मागिल्ल्याचें की चड दिता हांव ताणें मागच्या आदींच आमी दिता ताका 10 वर्सां जाल्यार बरयता आमी तो मोठो जाला जाल्यार तो बागला म्हूण आमी नव्यान करता वय तो खावन काडून पुगोवन येता आमी तो बागला म्हणून नव्यान करता
हांव तुमचे लागीं कुशलायेन उलयतां. वय सत्य सत्य कितें आमच्या कोंडाटा तितलो चड जाता गी ताकाच देव म्हणल्यार बरी आमी पळयता. अशें आमी पळयता ते आमच्या दोळ्यांनी. चिंत्या तो वाडटा वाडटा वय शिकता शिकता कामां लागता तरणाटो जाता. चिंत्या तसो जाता म्हणून त्या स्थिती पावता म्हणून साबार बुटे पावना ते मदनच लाट काडटात लाट घालतात आनी कितें कितें येता तांच्या मतीक आनी काले काले दिसवाट करतात. चिंत्या देवाच्या कृपेन तितलो तो पावता लग्न जाता. आतां ताच्या जिणेंत आयलो दुसरें कोण ती ताची बायल. हे दोळमून आसर 25 या 30 वर्सां तो एकलोच आसलो. तोच ताचो देव आसलो. तोच ताचो राय आसलो. ताणें सांगल्या बरी चलताले. उठ म्हणल्यार बरा आवय पळय उठतली. बस म्हणल्यार बरा आवय पळय बसतली. ताका शेळ जाल्या बरा आवय पळय शिंको काडटल्यो. तो मोठो जावन पुगल्या वेळार अस्कत जाला म्हण चिंताले. तो आणतुळणार 10 वरां न्हिदल्या दीस पावता न्हिदाना म्हण वांजल राजार करी म्हणटाली. आतां तसल्याच्या जिणेंत रिकता आनी एकले ताची स्त्री ताची बायल. ह्या तरान जियेल्या त्या तरणाट्याक त्या स्त्रिये कडेन पावत्या संबंधान जिवंक जाता गी भाव भयणीनो. आमी शिकपी जावन आसाव. आमकां आमी निजाके मानेस्त जावन आसाव. आमकां जायतो अनुभव आसा. एक गूण म्हणलो तो एका दिसान येना गरजे वेळार येना. जर तर एकलो पिवन 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 बेबदो जाताना आनी एक दीस ताका पिवचें सोडीचें म्हळ्यार ताका सोडून जाता. एकली जर तर उलयता 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 कांय नातल्या वेळार उलयता 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 तिका तोंडां पोंगळटा कळना. असो जर तर एकलो भुरगो आपल्या भुरग्यापणार आपल्या इस्कॉला वेताना कॉलेजी वेताना कामां वेताना पयशे जोडटाना सगळें करताना एक सुरांच बऱ्या करून जियेता. आपूण व्हड म्हूण चिंतलो. आतां आयल्या आनी एकली स्त्री ताच्या कुटुंबात ताच्या जिवनान रिगताना त्या स्त्रिये कडेन आज जावन रिगल्या वरात संबंधान जिवंक जाता. कुडीची ओडणी आसा देखून एका तराचो कुडेचो संबंध दवरता जावं पुरो. पूण तिच्या मोतीन कितें बगता घे म्हणल्यार सवाल नाय. मोतीन कसलें बगता. कुडीन ताका ओडणी येता वय संबंध आसा वय ते थोडो तें मात्र मागीर थंय तुटता वय थंय तुटता तो संबंध. मोतीन ताचे अनुभव कितें. जर तर आका न्हिदले वेळार शिंक आयली जाल्यार तें चेडूं म्हणूंक पुरो. ताका शिंको येता. म्हाका ताच्या वांगडा न्हिदोवंक जायना. ताच्या वांगडा जिवंक जायना. म्हाका वेगळेसार जाय. म्हाका डिवोर्स जाय म्हणून अशें चिल्लार संगती खातीर आमी मेकळे जाता. आमी वेगळेसार जाता. आवय बापायन मांडून हाडली ती संस्कृती स्वार्थपणाची संस्कृती आपणाच्या भुरग्याक दिली संस्कृती त्या भुरग्याची जिणी निसंतान करता वय. पूण आमी हें चिंतिना. आमी चिंतिना. आमचो एकलो पूत तोच भूत म्हणल्यार बरी पळयता. ह्या संदर्भार म्हाका एक काणी उडासा येता. आसलो एक आवय बापाय एकलोच पूत. ताका जाय जाल्यो वस्तू सगळी दितालो तो सगळी दितालो. कामांगान येताना काले कामूक जाल्यार दितालो. एक दीस तो पूत रडलो. ताका प्राय 3 वर्सां रडलो. कित्याक रडताय पुता कितें जाय पुता म्हणलो रडलो. कितले दिसा ना मागीर कडेन सगळे मागीर नागपूर जाय म्हणून गायदोळ जाय म्हणलो. अरे गायदोळ तुका मासरी दिता केक दिता सकट तुका गायदोळ जाय. सकट ताणें दिल्लें सगळें चिल्लेलें म्हाका गायदोळ जाय म्हणून गायदोळ. भुरगेचे उडवी गाय पळय गायदोळ. बापूय सोदून गेलो गायदोळ सोदून कोरें घेवन कोंड्यात तोठान कडेन ताच्या लाखाक एक गायदोळ मेळ्ळो. बरो करून धुलो आड्डो. तो सुटी करी जाय म्हणलो पूत. सुटी करचो गायदोळ वय सुटी करी जाय म्हणून रडलो.
गांयदोळ ताणें सुटी केलो. तो भाजी जय म्हणालो, रडलो तो भाजी जय म्हण. आनी बापाय गांयदोळ बाजलो आनी ताका आण दिलो. तो रडलो आनी म्हणालो, तो आतां तूं का बापा म्हणालो. जावचें दंस, जावचें दंस, वय जावचें दंस. आमी आमच्या भुरग्यांक कसलें वातावरण दिता तें आमी चिंतूंक जाय. न्ही तर जाली तांची जिणी नंदन जायना, संतोशाची जायना जायना. आमी कितें पळयता पळयत सभेंत, आमचें स्वार्थपण, आमची वडविकाय, आमचे फॅशनां आमची जिणी निसंतन करता. आमकां संत दसनातल्या बरी करता. खंय गेलीं आमची कुटुंबां क्रिस्तांवाची कोडयाळांत? कितलीं कुटुंबां उरल्यान, कितलीं कुटुंबां खंय गेल्यात म्हणून सरस देव जाणा. खंय गेलो आमचो क्रिस्तांव कातोलिकांचो संघ? थोडी इस्कॉलां बांदलेली, थोडी इस्कॉलां बांदलेली क्रिस्तांव कातोलिकांचे रूख घेवन, तांचो वावर घेवन, तांची वंतिगे घेवन, तांचे पयशे घेवन कातोलीक इस्कॉलां बांदली. नानगी इस्कॉलां हांव नांव सांगता आसलो, पूण कित्याक सांगचें नांव? कातोलिकांचो घाम घालना, पयशे घालना, भांगर घालना, रुपें घालना, वावंट काडना, जागो घालना, तांणी इस्कॉलां बांदली विगारान. आनी त्या इस्कॉलांनी आज कातोलीक कितले भुरगे आहात? वर्सा एक मुनी आसा न्ही? आसा ते मापल्याचे भुरगे. आमचे सुवातपण चडले. आमच्या भुरग्यांक पयशे जाय पूण जाणा आमी, पूण आमच्या भुरग्यांक बरी संस्कृती जाय म्हणून आमी चिंतिना. काजार जाले, 6 म्हयने जाले, फसळ्ळे, डिवोर्स जाली. मागीर बायल मनशाके भुरगे ना, बापायके भुरगे ना. तांकां आपा बापायक बोतलो, बायलेक आनी कितें. आमची कुटुंबां गेली. वय मनशाची जिणी, संबंधाची जिणी, तर संबंधाचें वातावरण जल्मातावन मेळ्ळा सारकें पळयचें, भुरगेपणांत मेळ्ळा सारकें करीचें. एका कुटुंबान जर तर भाऊ भयणी मदें तो संबंध ना तो जाल्यार तें मेळचें कशें? आतां भाऊ आसल्या कडेन भुरग्यांचो भयणूच ना जाल्यार, भुरगें आसल्या कडेन भाऊच ना जाल्यार, भाऊ आसल्या कडेन दुसरो भाऊच ना जाल्यार, भयण आसल्या कडेन दुसरे भयणी ना, भाऊय ना जाल्यार कोणा कडेन तो संबंद दवरतलो भुरगो? म्हाताऱ्या बापाय कडेन गी, ताका टायम ना थंय. आवय कडेन गी, तिकाय टायम ना. संबंद दवरतलो सुण्यांच्या पिला कडेन. वय सुण्यांच्या पिला बस म्हळ्यार बसतले, उठ म्हळ्यार उठतले, काम दिताले, इतलेंच. ह्या माजरा कडेन संबंद दवरतलो. आनी इल्लें वाडोवन येताना फोना कडेन संबंद दवरता. फोन 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 म्हणल्यार तसो देव जाता. ह्या टेलिव्हिजना कडेन संबंद दवरता तो, तितलेंच संबंद दवरता. वय कोणा कडेन? तो मनशाचो संबंद गी, तातूंत ताका कितें परस्पर सहकार आसा. आमची जिणी आमी मोडटाव, आमचे वडविकायेन आमी मोडटाव, आमी खरे मस्तीन मोडटाव. आनी ती सिनीसीन धांवून संस्थांनी धांवताव, संस्थांनी धांवताव, रेतेऱ्यो करताव, नोवेनां करताव. एक दीस आयलें एक जोडे, तांकां भुरगें नातलें खंय. 10-15 वर्सांनी एक भुरगें जालें. देवा करगा भोव संतोशांचो वाजपी, संतोश सांगटी भुरगें जालें. भुरगो वाडोवन आयलो आनी त्या दळा आडल्या भुरग्याक पळयतना तो वाडो मोठो जावन फुगोवन आयिल्लो. बरो भुरगो. आवयचो कंप्लेन कितें म्हळ्यार भुरगो जेविना. बापाचें कंप्लेन कितें म्हळ्यार तो बेगीन उठता, 6 वरार उठता. आवय बापाचें कंप्लेन कितें म्हळ्यार तो कामाक खेळूंक गेलो पाटयेर, वेळ बेगीन येना म्हणून. देखून वांजेल रजार करी जाय म्हण ताका. त्या भुरग्याक वांजेल रजार करी जाय. हांवें सांगलें भुरग्याक भायर वच म्हळें. आवय बापाय बसयले थंय.
आनी सांगलें पयल्या सुवातेर तुमकां वांजेलाजार करी जाय, भुरग्याक न्हय. भुरगो बरो आसा. तुमची दवलत चड जाल्या. भुरग्याक तुमी पाड करतात वय. तो मोठो जर पुगतना आनी कितें बरयतात. ताणें भुरग्यां कडेन खेळटना खेळ्ळो नासतना घराच रावचें म्हणटात. 6 वरां 7 वरां ताणें न्हिदला पावता ताका आनी कितें न्हिदाचें म्हणटात. तर वांजेलाजार कोणा तुमकां की तांकां. मागीर बरी बुधबार सांगून भुरग्याचेर इल्लें मागलें, तांचेर इल्लें मागलें, बेसांव दिलें आनी तांकां धाडलें. भाव भयणीनो, आमकां आमची जिणी संबंदाची, ही संबंदाची जिणी भुरग्यापणांतल्यान येवंक जाय. भुरग्यापणांतल्यान ये जाय जाल्यार आमचें कुटुंब भुरग्यांनी बरोवंक जाय. वय, आमचें कुटुंब भुरग्यांनी बरोवंक जाय. तेन्ना कुटुंबांत उल्हास आसा, संतोश आसा, उजवाड आसा, आवज आसा. वय, शिवाय एकलोच जालो तर जाल्यार ताची जिणी कशी पावत म्हणल्यार आमकां भोगना, आमकां समजना. देखून आमच्या भुरग्यांक, आमच्या पिळगेक आमी बरें मागतना पयशे या शिकापू या कामू या पोजिशन मात्र मागल्यार पावना. बरें वातावरण मेळ्ळा सारकें करूंक जाय, बरी समाज मेळ्ळा सारकें करूंक जाय. दुस्मनाचे समाज न्हय, वेगळेपणाचे समाज न्हय, सहकाराचे समाज, संतोशाचे समाज, मोगाचो संबंद. तेन्ना मनशाची जिणी बदलता, संतोशान आमी बरता. आमेन.